आमी सांत आमच्या बाबा मिनिनो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मागुया. हे मीस भेटयला सावियो आनी वेरोना कार्दोजो. तेच भाशेन एलेक्स रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या खातीर मागुया. मीस भेटयला दुमेना रॉड्रिगीस. ह्या मिसांत समुदाय नंबर 5 जी बागयोंत रॉकेक भेटयल्या तांचे खातीरूय मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां वसायताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अती संवसारांत सर्गीच्या सदां तोपतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून तेसलोनिकांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेंय बाकीत केलें जाल्यार, वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पोंक दिवं नाका. वो तुमी आकांतचे न्हय. तुमकां कोणेंच कशेंच भाशेन फटोवंक दिवं नाका. आमी तुमकां परगटलोल्या शुभ वर्तमाना उदेशी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्या. म्हणटूच बाबा भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयतले. त्यो रिती चाली गोठ दवरात. खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलो धीर आनी थीर भरपासो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या करण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोठ करूं. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार.
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. सर्ग सगलो आनंद भोगूंक उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताचो गणगण. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन भुरकुटून आनंद भरीत. रानांतली सगळीं झाडां मरगोटून खुशाल भरीत. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मनसुबी प्रितमेची सगळी न्हीद संवसाराची. वर्जांची करूंक जोडटी परमेस्पोर कोडे येता. जबाब संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. उद्गार. सर्वेस्पोराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुटीत. ते काळजाचे ओत्रे आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोनिया. जेजून मुळे दोंग्या धर्मशास्त्रानो आनी फारिजेवानो तुमचे खोटा ओर्थेल्याव आनी शेपू आनी जिरें असल्याचो धावो वांटो तुमी दितात. पूण समृद्धीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे ज्ञानीत, काकलूच आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाडूंक जाय आसले. 1000 जोलारी घालून काडटात आनी ऊंट गिरतात, तसले कुर्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रानो आनी फारिजेवानो तुमचे खोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागवणे आनी पोजोडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिजेवा, भायल्यान आसा तें नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज 2 पावपी शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा तुमचे खोटा. कडेक ह्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसून येयत की जेजू रागार जाला म्हूण. पूण ह्या रागा भितर जेजूचो मोग आमकां दिसून येता. जेजू फारिजेवाचो आनी धर्मशास्त्रांचो मोग करतालो आनी ताका लागून तो तांकां बरें कितें तें सांगूंक सोदतालो. धर्मशास्त्री आनी फारिजेव मानादीक मनीस आसले, पूण म्हत्वाची वस्त ते करिनासले. ल्हान वस्तूंक ते म्हत्व दिताले. तशें आमी आयकलां ओर्थेलांव शेपू आनी जिरें ह्या वस्तूक ते मान दिता. पूण ज्ञानीत, काकलूत आनी विस्वास हे मोलाचे कायदे ते पाडिनासले. ज्ञानीत, काकलूत आनी विस्वास. ज्ञानीत म्हणजे जजमेंट, जस्टीस, न्याय करप.
काकलूत म्हणजे मर्सी. एक मनीस काकलूतसार जावप आनी विस्वास बाबात टू शो फेथ. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्यो 3 वस्तू आमकांय गरजेच्यो. आमी ह्यो 3 वस्तू करिनात जाल्यार आमी आमकां आयज प्रश्न घालून दवरस, कसले मनीस काय आमी, जे नियामीक करनात, जे विस्वास दवरनात आनी जे काकलूत करनात. जेजू काय बरे भाशेन म्हणटा, आमचे भितरल्यान आमी साफ आसूंक गरज. तेन्नाच की आमचे भायल्यान जे दुसऱ्यांक दिसून येता तें साफ दिसतलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक भायल्यान बरे भाशेन न्हेसता, पूण भितरल्या भितर आमचें आख्खें जिवीत लुसलेलें आसा. तर आयज देवाक भास दिवं की आमी आमचे भितर आसात ते सगळें नितळ करतलीं. आनी कशे भाशेन आमी नितळ करतले काय? आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक. जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालता तेन्ना तो आमचें जिवीत चलयता. तोच आमकां एक एक पावल मारूंक आदार दिता. तर ताच्याच उतरांनी, ताच्याच पावलांनी चलून आमी आमचें भितरलें जिवीत म्हणजे खासगी पर्सनल जिवीत, आमचें जिवीत ओर्ताबरीत करूंक देवाक उलो मारुया आनी ताच्याच आदारान ताची बरी भुरगीं कशी ह्या संवसारांत चलूंक आमी फुडें सरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिथमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या ससनान देवाक चोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वेलीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक तिबोड जातलो. सासणाच्या सासनान देवाक चोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग दिदार देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुजें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारवाक सर्वेस्पूर मान दिवं. सर्वेस्परा एकेच बोले वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं.
आमची काळजां बारमेया आनी आमी ती सर्वेस्पराक बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचले. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी परजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. पूण स्वर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोलाचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उलासाक करात. चवथो बाबार्थाचो बोट पुरगोटणिया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोमली बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूच कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजगीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पुती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्म दुतां आनी सोर काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
Sorpodvedar Baba, Sorbondonani Voivovtuka, Sasna Cha Sasna. Amen. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. देवा करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूणाराचे जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरभाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे इल्लूय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट का आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची करून बरोबर आमकां ससनाच्या जिविताक सांगता. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजाची खुरबा अदीक अदीक वाडय.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार